डाक म्हणल्यार पोस्ट खात्याचे गोंयचे वेगळे सर्कल आसचे अशी मागणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्या। कारण महाराष्ट्रात सर्कलात आशिल्ल्यान चुकून एखादो गोंयकार पोस्टात नोकरेक लागता, पूण हितराखंड मंचाक हे मान्य ना। तांच्या मतान महाराष्ट्र सर्कलात आसल्यार लेगीत गोंय विभागात फकत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपाक शकतात, मात ते खातीर कोंकणीचे गिन्यान सक्तीचें करपाक जाय। 9 ऑक्टोबराक जागतीक डाक दीस आशिल्लो। ते निमतान गोंयच्या पोस्ट खात्यान पणजे कार्यावळ दवरिल्ली। थंय मुख्यमंत्री मराठीन उलयलो, कारण मुखार 90% कर्मचारी महाराष्ट्रांतले आशिल्ले। ते भायर सत्कार जालो ते कर्मचारी चडशे महाराष्ट्रांतलेच। मात मुख्यमंत्री उलयलो गोंयकारा वाटेन। ताणें गोंयाक वेगळें सर्कल दियात, महाराष्ट्राचें सर्कल नाका अशीच मागणी केली। पळयात तो कितें म्हणटा तें। Most of the people are from the Maharashtra and from the Goa, so I'll speak with you in Marathi. मला खूप बरं वाटेल तुमच्याशी मराठी। गोवा इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सर्कल विथ महाराष्ट्र। हे मागच्या वेळी पण म्हणजे मला अजूनही आठवते, मी एकेकाळी आंदोलनमध्ये होतो या पोस्टल सर्व्हिसच्या। म्हणजे पोस्टलच्या नोकऱ्या येतात आणि गोव्यातील लोकांना त्या नोकऱ्या मिळत नाही, कारण आम्ही सेपरेट सर्कल म्हणून ट्रीट होत नाही। मी आयुष मंत्री इथे आहेत आणि आपले पोस्टलचे मिनिस्टर्स श्री रविशंकर प्रसाद यांनाही पत्र ऍक्च्युली मागच्या वेळी मी एक पाठवलं होतं, आताही परत एकदा रिमाइंडर पाठवून देणार। पण आपण या 6 रिजन बरोबर ट्रीट झाल्यामध्ये गोव्याचा शेअर म्हणजे त्यामध्ये आपण मराठी ही कंपल्सरी असल्या कारणाने कोकणी या ठिकाणी कंपल्सरी राहत नाही। महाराष्ट्रातील सगळी लोक कम्पीट करतात, त्यातल्या त्यात गोव्यामध्ये या परीक्षेला बसणारी मुलं हार्डली 2 ते 3 म्हणजे 5% मुलं बसतात आणि कुठेतरी 1% 2% मुलं वगैरे पास होतात। आजही पोस्ट ऑफिस मध्ये जरी बघितलं तर मला वाटतं 2%च्या पेक्षा जास्त लोक गोव्यामध्ये पोस्ट ऑफिस मध्ये काम करत नाहीये। त्यामुळं म्हणजे मॅक्झिमम लोक प्रत्येक वेळी इथं जॉईन होतात आणि काही दिवसांनी ती ट्रान्सफर घेऊन परत आपल्या नेटिव्ह प्लेस साठी जातात। There are so many vacant places in the state of Goa. It is my request for our Honorable Ayush Minister to follow with Mr. Ravishankar, Honorable Ravishankar Prasad ji. There should be Goa should treat it as a separate circle. मुख्यमंत्र्याचे हे घोषणेक गोवा हितराखंड मंचान येवकार दिला, पूण 2004 वर्सा ताणें केल्ल्या आंदोलनाची ताणें याद करून दिल्या। तेन्ना कोंकणी वा मराठीचे गिन्यान सक्तीचे केल्ल्यान महाराष्ट्रांतल्यान खोटांनी उमेदवार परीक्षा दिवपाक पणजे आयिल्ले। आंदोलना उपरांत परीक्षा रद्द जाल्ली आनी फकत कोंकणीचे गिन्यान सक्तीचें म्हणून जायरात दिवन परत परीक्षा जाल्ली। पूण हें जालें फकत एक फावट, मागीर परत येरे म्हाजे मागल्या। लिखित परीक्षा आशिल्ली गोंयांत आयोजीत केल्ली पोस्ट विभागान। या लिखित परीक्षेच्या एडवर्टिजमेंटा भितर गोंय विभागा खातीर केल्ल्या ह्या सगळ्या धावपळी कोंकणी और मराठी घाल्ले। आता हे कोंकणी वा मराठी घाल्ल्या कारणान असंख्य लोक कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी हांगसरल्यान येवपाचे आशिल्ले म्हणून आमकां वास लागलो, जे वरवीं गोंयचो भुरगो वंचीत जातलो हाजो आमकां हुस्को जालो आनी आमी ताजो खर निशेध केलो। आमची खर मागणी आशिल्ली ताबडतोब ही लिखीत परीक्षा बंद करची, रीएडवर्टायजमेंट करचो ही जायरात आनी त्या जायरातीन फक्त एसेन्शियल नॉलेज कोंकणी आसची, डिझायरेबल नॉलेज मराठी आसची असो क्लॉज आसचो अशी आमची मागणी आशिल्ली। कारण गोंयची राज्यभाषा आनी राज्यभाषेच्या कायद्याच्या तरतुदीन हो आमचो हक्क अबाधीत उरचो हे खातीर आमची ही भावना आशिल्ली। दुसरें, घटनेच्या 8वे वळेरेन गेल्ल्यान तो आमचो हक्क जाता आनी हो हक्क आमच्या हातांतल्यान कोणूच काडूंक शकना। परीक्षा रद्द जाली, रीएडवर्टायजमेंट केलो ताणें, परत तातूंत ताणें क्लॉज घालो एसेन्शियल नॉलेज आनी परत सगळी परीक्षा सुरळीतपणान मुखार गेली। आमची तेन्ना आनी एक मागणी आशिल्ली, आमकां गोंय विभाग स्वतंत्र आसचो। योगायोगान आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्र्यान पयरूच ताची वाच्यता केल्या, गोंयाक एक स्वतंत्र पोस्ट विभाग जावचो। आमी हाका येवकार दितात, पूण ह्या विभागांत जर नोकऱ्यो येवपाच्यो आसा आनी नोकऱ्या खातीर सीएमान लक्ष घालचें की जेन्ना जायरात उजवाडा येतले तेन्ना सक्तीची भाशा म्हणटा ती 10वी मेरेन कोंकणी शिकिल्लो एसेन्शियल नॉलेज कोंकणी ह्या कोंकणी भाशेची जे कायद्यान तरतूद आसा उमेदवारी निवडतना ती कायद्याचे तरतुदीक पाळो दिवचो अशी आमची मागणी आसा। आमी तुमकां आज फकत मुख्यमंत्री आनी गोवा हितराखंड मंचाच्यो प्रतिक्रिया दाखयल्यात, पूण हाचे मुखार
ह्या प्रश्नाचेर आमी हाचेकय चड शॉकात करपी खबरो हाडटले. महाराष्ट्र सर्कलाच्या नांवा खाला गोंयांत कितें चल्लां तें वाट पळयात ह्याच खबरापत्रांत. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.